जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान. कसल्याच तरेचो अत्याचार करिनासतना आमी लोकशाही मार्गान आमकां आमच्या घटनेन जे अधिकार दिले आसा त्या अधिकाराच्या चौकटीक रावन आमी आमच्या मोलाक आमी आमचो जो म्हाल आसा ताका आमी योग्य भाव मागता. आमची जी रेट आसा ती रॉ मटेरियलाची रेट कमी जायत वयता आनी ही प्रोसेसिंग जाली तेजी वाडत वयता. हेजें कारण कितें? ऑनलायन सगळें चलपा जाय, पेटीएम चलपा जाय, सगळे गोश्टी चलपा जाय. जाल्यार रेंजीच ना जाल्यार ती कशी चलतली? म्हणून सरकारा कडेन एक मागणी आसा की जाता तितले बेगीन ह्या खोतिगांव वाठारांत रेंजीची वेवस्था करची. जो आज निवेदन दिवपाचो कार्यक्रम केलो तो केवळ 2-3 विशय आमी घेतलेले आसा. एक विशय आसा काजूची रेट ज्या तरेन फाटल्या वर्साक आनी आत्तां जी घसरता ती स्टेबल जावची किंवा जी ताजी मागणी आसा की आमकां की 200 रुपयान आमकां रेट मेळची असो शेतकऱ्यांचो. कारण त्यामुळे जर इंटरनॅशनल मार्केटांत जर डिमांड आसा, इंटरनॅशनल मार्केटांत जर वचत जाल्यार मार्केटांतलो काजूचो भाव देवना तर असो हो भाव कित्याक देंवता? ह्यामुळे आमी जी ऑर्गेनीक काजू आसा त्यामुळे आमकां किमान 200 रुपया भाव मेळचो हें निवेदन दिल्लें आसा. दुसरो भाताची रेट जी आसा न्ही, भात ही सादारणशे 2007-8 दरम्यान बी म्हाका रेट फिक्स केली आसतली 10 रुपया. आज पर्यंत तीच आसा. त्यामुळे हांव मिनिस्टर आसून आमी 3 रुपया वाडयल्ली सपोर्ट प्रायस. म्हाका त्या वेळाचेर आनी लक्षांत आयलें ना. त्यामुळे बेजीक भाताची रेट आसा की सपोर्ट प्रायस जर दिता शेतकऱ्यांक एक भीक कशी सपोर्ट कसो आसतो 30 रुपयान जर आमकां जर भाव मेळ्ळो जाल्यार सगळोच जाल्यार शेतकरी म्हाका दिसता कितलेशे